प्रीतीच्या भाव बहिणींनो, हे 3 दीस आम्ही जेजूचेर काळजांतान लागशिल्ल्यान नदर मारल्या। काल निमाण्या ब्रेस्तारा दीस मिसाच्या बलिदानाची स्थापना आणि जेजून आपल्या शिसांचे पाय धुले आणि पाद्रीपणाची स्थापना हाचेर आम्ही नियाळ केला। आयज आमकां खुशालकाय आणि संतोष भोगता या निमाण्या शुक्राराक गुड फ्रायडे दिसा जेजूच्या जिविताचेर मरणाचेर नियाळ करूंक आणि देखून जायते पावटी आम्ही हो प्रश्न आमकांच विचारता, जर आम्ही सगळी आयज शांत आव, धोई आंगोस्त्रां नेसल्या, सकाळपासून उपास जिनवार दवरला, बरे भाशेन आम्ही सकाळी खुर्साचे वाटेन वांटो घेतला आणि आयज आम्ही जेजूच्या मरणाचेर नियाळ करताना गुड फ्रायडे कित्याक मागीर तो आयज बॅड फ्रायडे आसोंक जाय आसलो, कित्याक आमचो देव खुर्साचेर मरोंक पावला। पूण प्रीतीच्या भाव भयणींनो, आयज आमकां गुड फ्रायडेचो सेवादर पयलें वाचप, पॅशन मागणी सगल्यांसाठी, थोड्याच वेळान खुर्साचो उमाव आमकां उगडास करून दितलो की हो खुरीस आमकां सगल्यांक मरणाचेर जैत व्हरोन आमी परतून एक फावटी जेजू भाशेन पुनर्जीवन जातल्या आणि देखून हो खुरीस आमकां शेम हाडिना, आमकां दाखोवन दिता की जेजू आमचो सोडवंदा, जेजू आमचो गुरू, जेजू आमचो स्वामी ह्या खुर्सार मरोन आमच्या मरणाचेर आणि आमच्या पातकांचेर जैत मेळयला आणि देखून हो खुरीस जावन आसा जैतिवन आणि मेलोलो मनीस जेजू जावन आसा आमचो देव, आमचो गुरू आणि आमचो स्वामी। आणि देखून दर वर्सा इग्रस्मात ह्या गुड फ्रायडे दिसा जेजूच्या जिविताचेर मरणाचेर नियाळ करूंक आमकां लागशिल्ल्यान आपयता। हे 40 दीस आमी जेजू बरोबर वाटचाल केल्या, मागण्या वरवीं, उपास जिनवारा वरवीं आणि धर्म दाना वरवीं। जे कितें हे 40 दीस आमच्या स्वताच्या जिविताक उणें केल्या ते आमी गरीब दुर्बळांक आमी ते उक्त्या मनान हातान दितल्या। पळयात प्रीतीच्या भाव भयणींनो, हो सगळो आल्तार आयज उगडो हा। वर्सांसून एकूच पावटी निमाण्या शुक्राराक मीस ना। पळयात आमी कशे भाशेन उबी रावल्या आणि
पाद्री येवन हांगा सुपूक पडलो दाखोवन दिवच्याक आमी सगळी ओसोकतायेची मनशां आमचे भितर ओसोकताय उणेपण पातक हा ह्या 40 दिसांनी आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारून कितें तरी आमच्या जिविताक उणें करूंक आनी जेजूशी लागीं येवंक आमी प्रयत्न केला आनी ह्या प्रयत्न प्रत्येक मनशाचो अनुभव आमकां कितें तरी शिकयता की ह्या वर्सा हांव जेजू लागीं पावलो आनी देखूनच प्रितीच्या भाव भयणींनो आयज मीस ना आमी 2 वस्तूंनी वांटो घेतला आनी थोड्या वेळा उपरांत आमकां सगळ्यांक काल आशिर्वादीत केलेलो कोमिजांव सेवन करूंक मेवतलो एक ग्रेट फिलॉसॉफर अशें म्हणटा जो मनीस ह्या संवसारांत जल्माक आयला तो मनीस एक ना एक दीस तरी मरोकूच जाय जो मनीस ह्या संवसारांत जल्माक आयला तो मनीस एक ना एक दीस तरी मरोंक जाय म्हणल्यार मनीस ह्या संवसारांत मरोंक जल्माक आयला ह्युमन बिंग्स आर मेंट टू डाय पूण आमी पळयता प्रितीच्या भाव भयणींनो आमच्या सदांच्या जिवितांत जेन्ना आमी वर्तमानपत्र न्यूजपेपर उगडता कितले तरी मरणाच्यो खबऱ्यो आमकां दिश्टी पडटात जेन्ना आमी सकाळी व्हॉट्सएप उगडटा थंय मरणाची खबर हा जर आमी टेलिव्हिजन ऑन केले जाल्यार टीव्ही ऑन केली जाल्यार मरणाच्यो खबऱ्यो आमकां अख्ख्या संवसारांतल्यो दिश्टी पडटात आनी प्रितीच्या भाव भयणींनो दर दिसा दर क्षणाक ह्या वेळार देखून जायते लोक मरणाक ह्या संवसाराक सोडून सोमतात जेन्ना आमची मोगाची जावं माय जावं पाय जावं भाव जाय भयण ह्या संवसारांसून सोडून वेता तेन्ना आमच्या दोळ्यांत थोडी दुखां येतात पूण प्रितीच्या भाव भयणींनो ही दुखां तात्पुरती पळयात आमच्या मोगाच्या जिविताचेर जे आमकां सोडून गेल्यान तांचेर नियाळ करून पळयात तो वक्त आनी तो वेळ तो दीस जावं थोडे दीस थोडे म्हयने गेल्या उपरांत आमी हांव ते भाशेन नॉर्मल जाता पूण जेन्ना आमचो मोगाचो मनीस थंय शांत न्हिदलेलो दिश्टी पडटा आमी कितली उचामळटा आमच्या जिविताक आनी कुडीक कितले दूख भोगता कितले फावटी आमी आयकता की आतां आमचे कशें जातले म्हजो मोगाचो पोती म्हाका सोडून गेलो म्हजी मोगाची पोतीन म्हाका सोडून गेली जावं म्हजी माय जावं म्हजो पाय म्हाका सोडून गेलो आमचे कितें जातले आनी देखून प्रितीच्या भाव भयणींनो जायते फावटी आमी प्रश्न करता देव ह्या संवसारांत हा गाय आनी देव जर ह्या संवसारांत हा जाल्यार इतले दुख इतले त्रास इतले कष्ट इतले अडखळे आमकां आमच्या सदांच्या जिवितांत कित्याक आमी पळयता कितली भाव भयणां सकाळ पासून सांजे पर्यंत दीस रात परिश्रम करतात कितली जाणां आपलो घाम गळयतात आनी जेन्ना अवचित तांचे मदलो देव एकल्याक आपोवन व्हरता तेन्ना कितली दुखां भरीत जातात कितली भितरले भितर दुखान फुगोर जातात की आता
आमचे कशे जातेले. कितले पावटी प्रितीच्या भाव बहिणींनो आमकां प्रश्न करतात, फादर म्हज्या पुताक ह्या अवचित ह्या संवसारांसून देवान कसो आपून व्हेलो. म्हजो एकलोच पूत मोगाचो, हे सगळे हांवें केलां ते ताचे पासत. म्हजी जायती सपनां ताचे सवे आसली. कितें जालें फादर, आमी कितें ह्या संवसारान वायट केलां, आमी खंय चुकल्या, आमच्या पुर्वजांनी जावं कोणें वायट केलां ताचे फारीकपण आमी आतां अनुभवता. असल्या उतरांनी प्रितीच्या भाव बहिणींनो आमच्या मनान जायते प्रश्न येतात आणि आमकी पळयता की ह्या प्रश्नांक आमकां जबाब ना. घडयेक आमची चार दुकां जावं आमची भुजवण जावं आमचे वेग त्या मनशाक त्या वेळार घोटाय आणि शक्ती दिता. पूण ते प्रितीच्या भाव बहिणींनो थोडोच वेळ जो मनीस ते अनुभवता त्या मनशाक जाणा म्हजे जिवीत हाचे फुडें कशें आसतलें, म्हजे जिवीत कशें जियेतलो. म्हजो ह्या संवसारान कोणूच ना. देवान कित्याक म्हूण म्हाका व्हरोचे बदली म्हज्या पुताक म्हजे दुयेक व्हेलो, कित्याक म्हूण हे दूख आनी सूख म्हाका जाणटे पिरायेर पळोवंक दवरला. हय प्रितीच्या भाव बहिणींनो, हो जबाब आमकां आयज जेजू वरवीं खुर्सार मेळटा. जेजून कितें वायट केलेलें ह्या खुर्सार मोरच्या तो तुमचे म्हजे भाशेन आसलो फकत पातक सोडून. ताणें सगल्यांची पातकां आपणाचेर घेतली, बरें जिवीत जियेलो, जायते जाणांक ताणें आधार दिलो, मेलेल्यांक जिवन केलो, जांकां गरज आसली तांकां तो तांच्या आकांताक पावलो. थोट्यांक पांय दिले, कान नसलेल्यांक कान दिले, हात नसलेल्यांक हात दिले, भुकेल्ल्यांक जेवण दिले, तानेल्ल्यांक पिवूंक दिले. कितें वायट ह्या मनशान केलेले ताका ते खुर्साचे मरण फावो जालें. आनी पयले वाचप प्रितीच्या भाव भयणींनो जबाब दिता. हो मनीस जेजू नावाचो जो येवचो आसलो आयजायास प्रवातान परगट केल्या उपरांत की हो मनीस नीर अपराधी, ताणें कसलेच काय वायट करूंक ना, चिंतूंक ना, जिवितांत कांयच करूंक ना, असो मनीस ह्या संवसारान येतलो. तो आमची सगळ्यांची पातकां, अचूकताय, वायट, खोटेपण सगळे जे कितें ह्या संवसाराचे बरें ना तो आपले घेतलो. खुर्साचे मरण मरतलो आनी आमकां सगळ्यांक पातकांसून निवारतलो. आनी देखूनच प्रितीच्या भाव भयणींनो आमी पळयता त्या वेळार हे मरण कोणाक फावो आसले, जे रोमन अधिकाऱ्यांचे आयकनासले, जे व्हडल्यांतल्या व्हडल्या पातकांत बुडलेले, जे तुमचे आणि म्हजे भाशेन आसलेले. पूण प्रितीच्या भाव भयणींनो जेजू सगळे आपणाचेर घेता. आनी देखूनच आमी म्हणटा की जेजू हिरो भाशेन मरण खुर्सार मरोंक ना. तो आमच्या पातकांक लागून झिरो जालो आनी जीवन जाल्या उपरांत देव आम्हा सगळ्यांक
फावो जालो आणि देखूनच प्रितीच्या भाव बहिणीनो ताचे रोगत ताचो गाम ताचे वळवळे आमकां उलो मारता। प्रितीच्या भाव बहिणीनो आमी सगल्यो वायट सवयो वायट विचार वायट करण्यो वायट घडण्यो सगल्यो पयस करुया। परतून एक फावटी आमच्या कुटुंबाशी आमच्या नातेवाईकांशी आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्याशी आमच्या फिरगोजेशी एक जावया। पूण प्रितीच्या भाव बहिणींनो ह्या दिसांनी आमकां तशें दिसना। पळयात प्रितीच्या भाव बहिणींनो हालींच्या दिसांनी आमी वर्तमानपत्राचेर कितें वाचता की आमचोच भाव एके उस्तोरेक जिवेशी मारता आनी तिची कूड लासून उडयता। आपलोच भाव आपल्या दुसऱ्या भावाक जिवेशी मारता आनी ताका सुटका मेळता। आपलोच पूत आपल्या बापायक जिवेशी मारता आनी ताका सुटका मेळता। प्रितीच्या भाव बहिणींनो जी कीड भायर आसलेली भायर आजूबाजूक आसलेली ती हळूहळू आमच्या उन्या आत्मिक जिविताक लागून ती हळूहळू आमच्या क्रिस्ती जिवितान भितर सरतना दिश्टी पडटा। कितले फावटी आमी जेन्ना वेगवेगळे सभेक मिटिंगेक वेता तेन्ना अक्रिस्ती भाव भयणां आमकां प्रश्न करतात की अजून पर्यंत आमचे क्रिस्ती भाव भयण खंयच दाग लागनासतना बरें जिवीत जीवन एक नमुनो आदर्श साक्षीदार आसली। पूण ह्या दिसांनी प्रितीच्या भाव बहिणींनो आमकां तें दिश्टी पडना। ती कीड भायर आहा ती हळूहळू आमच्या क्रिस्ती जिविताक लागून सुरू जाल्या आनी देखून आमी पळयता की आमचेच भाव आमचीच भयणां एकामेकाचो जीव काडटात। प्रितीच्या भाव बहिणींनो हो खुरीस मेलोलो जेजू आमकां उगडास करून दिता। ज्या वेळापासून ज्या दिसापासून आमी कुटुंबासून वेगवेगळी जायत वेता ज्या दिसापासून आमी कुटुंबासून पयस जायत वेता ज्या दिसापासून आमी शेजाऱ्यांकडसून लांब जायत वेता ती कीड आमचे भितर तो देवचार तो सैतान आमचे भितर हळूहळू रिगोंक सुरू जाता। आणि देखून प्रितीच्या भाव बहिणींनो आयज ह्या गुड फ्रायडेच्या दिसा आमी जेजूच्या जिविताचेर मरणाचेर नियाळ करतना आमच्या ह्या थोड्या किरकोळ मागण्या वरवीं उपासा वरवीं जिनवारा वरवीं आमचे आध्यात्मिक आनी आत्मिक जिवीत आमकां जेजूशी लागीं हाडटा। हेच आध्यात्मिक आनी आमचे आत्मिक जिवीत न्हूच आमच्या जेजूशी सोडवणदाराशी आमच्या कुटुंबाशी परतून एक फावटी आमकां मोगान रावंक मोयपासान जिवंक एकवटाचे कुटुंबीक कौटुंबीक जिवीत जिवंक परतून एक फावटी आमच्या कुटुंबात आमच्या जिवितांत आमचे फिरगोजेन ते मागणे ते कृपा ते बेसाव ते आशीर्वाद ह्या जेजू वरवीं आपणावंक जे कितें जाला ते सगळे विसरोंक कित्याक देव आमकां बक्षिता। हो देव जावन आसा बक्षिणारो देव। हो देव जावन आसा काकुतीचो देव। हो देव जावन आसा दये मायेचो देव। आणि देखून आमी जे भाशेन ह्या वेळार हांव ते भाशेन तो आमकां स्वीकारता आपल्या मोगान आनी गोपान दवरता आनी म्हणटा जे कितें तुमी तुमच्या ल्हान भाव भयणी पासत केल्यात ते तुमी म्हजे पासत केल्यात। बापा बोगूस तांकां
ते कितें करतात ते नकळो लुकाचे 23 अध्याय 24 ओळी. हय प्रितीच्या भाव भयणींनो, घडयेक आमी ह्या संवसारी जिवितांत इतली बुडल्या की आमी आध्यात्मिक जिवीत बंद केलां. आमी इतली काळोखांत आसा की उजवाडाक आमी पयस जाल्या. आनी देखून जेजू आमकां उगडास करून दिता की आमी खंयचे परिस्थितीन, खंयचे भाशेन, खंयचे तरेन ह्या वेळार आसुनी ताच्या कृपे वरवीं, त्या खुर्साच्या उमाळा वरवीं, त्या कुडीचे कोमिजावाचे सेवे वरवीं आमी परतून प्रितीच्या भाव भयणींनो ती घोटाय आनी ताकद आपणावन घेवया. मागोया आयज ह्या वेळार की ह्याच जेजून जशें आमच्या मरणाचेर जैत करून आमकां नवें जिवीत फावो केलें, मरणाचे जैत करून मरण नाश केले. पूण प्रितीच्या भाव भयणींनो उगडास धरुया, मरण कोणाक चुकोना, मरण कोणाक चुकोना. कित्याक जो मनीस ह्या संवसारांत जल्माक आयला तो मनीस एक ना एक दीस देव ताका परतून आपणाशी व्हरतलो. आनी देखून म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव ल्हान आसतना म्हज्या शमाय बरोबर असोच वांटो घेतालो. जेन्ना तो पडदो उक्तो जातालो म्हजी शमाय म्हाका म्हणटाली, नदर मार त्या जेजूचेर आनी पळय, त्या जेजून तुका बऱ्या गुणांनी, बऱ्या शेगुणांनी भरला. त्या जेजून तुका बरें शिकोप करून घोटाय दिल्या, बरी बुद्धी दिल्या, बरें गिन्यान दिला, बरें जाणवाय दिला. जर म्हजी तकली हे सायडीक ते सायडीक जाली, परतून एक फावटी ती म्हाका हात लायताली आनी म्हणटाली, पळय त्या जेजूच्या मुखामळाचेर, पळय तो जेजू तुका पळयता, तुका आशीर्वादीत करता, तुका बेसांव दिता, तुका बरो भुरगो जावन तो तुका उलो मारता. हय प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी मोठे संख्येन आयज सगळीं एकठांय जाल्या. तीच उतरां आमच्या कानार पडोवच्या. जेजू प्रत्येक क्रिस्ती मनशाक भावार्थान भरवशाक एकठांय जालेल्याक म्हणटा, भिये नाकाय पुता धुये, हांव तुजे सांगातार आसा. हांव तुका घोटाय दितलो, हांव तुका शिकपणान, तुज्या अशोकतायेन तुका बळ आनी ताकद दितलो. भियोची गरज ना. मागोया प्रितीच्या भाव भयणींनो, त्या जेजूचेर नदर मारतना ताचे मरण न्हयच त्या जुदेवांक पासत, न्हयच त्या रोमन एम्पायर पासत, ताचे मरण तुमच्या आनी म्हज्या पातकांक पासत. देखून त्याच जेजू लागीं आमी ह्या वेळार मागुया, जेजू हांव जावन आसा एक अशोक्त मनीस, हांव तानेला तुज्या उदका पासत, हांव भुकेला तुज्या मोगा पासत. दी म्हाका तो मोग, दी म्हाका ती गिरेस्तकाय, दी म्हाका ते आध्यात्मिक आनी आत्मीक जिवीत जे न्हय आयज गुड फ्रायडे दिसा रावतले, पूण सदां काल फुडल्या गुड फ्रायडे पर्यंत आमी नियार करून तुजेशी, कुटुंबाशी, सगल्यांशी, फिरगोजेशी, पवित्र क्रिस्त सभेशी एकठांय रावतले. आमेन.